खूपशे विषय मांडले तुझे वास्कोचे, सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळ्ळे तुका? आयज विधानसभा भितर जे जेन्युअन इश्यूज आसलेले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे त्या बाबतींत खुबशे प्रश्न हांवें ते घातलेले आसात. जे 0 आवर्साक आसूं त्या क्वेश्चन आवराक मेन इश्यू जो म्हाजो आसलो तो उदकाचो इश्यू आसलो. जे आमचे मुरमुगांव हातसड्याचे जे उदकाचो विशय आसा आनी ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसायन एश्युअर केलेले आसा की विदिन नेक्स्ट 2 मंथ्स हो विशय आपण क्लियर करतलो. सध्या उदकाचो विशय आसलो तो उदक आमकां आतां सध्या सॅटिस्फॅक्टरी येतात, बट अजून पर्यंत एक वर ते 1.5 वर करूंक मेळटा आमकां. सो हो वापरून डटी कार्गो थंयसर येता. वताचेर जो 10 आनी 11 वत आसलेलो सदांच थंयसर बरो ग्रीन कार्गो येतालो. फर्स्ट टायम असं जालो की थंयसर बॉक्सायड येवपाक लागलो. बॉक्सायड हो सदांच डीप सियान हँडल जातालो. आयज फर्स्ट टायम आमच्या वताचे 10 आनी 11 येयल्या कारणान आनी हो प्रायवेटायज जाल्लो आसा. बस आमकां डेल्टा म्हणटा ताका दिल्लो आसा. तो थंयसर मोनोपोली करपाक लागलेलो आसा. आपली स्वताची दादागिरी करपाक लागलेलो आसा आनी असलो डटी कार्गो हाडून अख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी भितर चड पोल्युशन जाल्लें आसा. ऑलरेडी आमकां ते कोल हँडलिंग जाता, ते जे पोल्युशन आसा ते आसा तेजे भितर हे बाकीचे तेजे पेक्षा डटी कार्गो हाडून आनी पोल्युशन करपाक. सो होय प्रश्न मांडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे लँड रेट्स जे मुरमुगांव तालुक्यात जे एक्च्युअल पयलीं आसलेले ते आमचे 6,000 रुपया आसलेले. वास्को सिटीक जावं या आमचे सांकवाळे भितर तर आमचे 800 रुपया आसले, ते डायरेक्टली 25,000चेर येयला. सो कॉमन मॅन जो आसा आमचो गोंयकार जो भाव आसा ताका जर जागो घेतलो फाल्यां सकाळी ताजो एक्च्युअल रेट आसा प्लॉटाचो 15,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, बट ताका स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन हें आसा तें 25,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे भरचो पडटा. सो अननेसरी ताका तो वेस्ट जाता. सो अशी खुबशे विशय आसलेले जे मांडलेले तेजेच भितर आनी एक विशय आसलो ताचो इम्पॉर्टंट विशय आसलो आतां आमचो जो जी नोटिसीस लोकांक काडपाक लागलेले आसा आमचे MPA आनी तो विशय आयज हांव मांडपाचो आसा. कित्याक जे लोक ऑलरेडी 1972 जे रावता आनी म्हाजे घर स्कीम जे गव्हर्मेंटान इंट्रोड्यूस केल्या नंतर सुद्दां तांकां सगळें आतां इलेक्शन नोटिसीस धाडलेले आसा. सो हो विशय सुद्दां आयज मांडपाचो आसा. कित्याक खंय तरी म्हाका दिसता हे इनजस्टीस जे आसा पळय तेन्ना एक गव्हर्मेंट म्हाजे घर योजना स्कीम लॉन्च करता तरी पासून ही दादागिरी जी आसा ती MPAची दादागिरी थंय चलिल्ली आसा. आयज म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीत सगळ्यांत व्हडलो धोका आनी आमच्या लोकांचे भितर खंय तरी भंय निर्माण जाल्लो आसा MPAक लागून. बिकॉज MPA इज नॉट कॉर्डिनेटिंग विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. आयज हो जागो जो MPAक दिल्लो आसा तो स्टेट गव्हर्मेंटानूच दिल्लो आसा, तेन्ना आमचो जागो तांकां दिल्लो आसा आनी तेच लोक MPA आतां आमच्या लोकांक भायर काडपाक. सो ह्या विशयाचेर सुद्दां आयज मांडपाचो आसा. हे खुबशे जेन्युअन इश्यूज जे लोकांचे आसलेले तेजे बाबतींत हांवें उलयलेले आसा. त्याच प्रमाणे SIRाचेर काल हांवें कॉलिंग अटेन्शन हाडलें. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो SIRाचो. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसता जे लोक एक्सपायर जाल्या उपरांत तेंची नांवां तशींच आसतात आनी हे जेन्ना ते SIR जाले तेन्ना ऑलमोस्ट 26,000 लोक जे आसलेले ते डेथ आसलेले, तेंची नांवां काडपाक मेळ्ळी, क्लीन जालेली. तेजे उपरांत डुप्लिकेशन नांवां आसलेली, 2-3 स्टेटीन तेंची नांवां आसलेली. तसले लोकांचे आमकां कॅन्सल केलेले म्हणजे तेंच्यांनी डिलीट केलेले आसा. म्हणजे जे परमनंटली शिफ्ट जाले कॉन्स्टिट्युन्सींत रावना ते वचून आनी खंय रावता या गोंया भायर गेलेले आसा, अशा लोकांची नांवां आसलेली. सो SIRा भितर हो रोल क्लीन जाल्लो आसा आनी अशें खंय तरी इंट्रोड्यूस करून जाय गोवा गव्हर्मेंटान जो डेथ सर्टिफिकेट घेतलो डेथ सर्टिफिकेट खंय तरी इलेक्ट्रल रोलाक लिंक जावंक जाय, ज्याच्या कारणान तेजें डायरेक्टली नांव डिलीट जातलें आनी गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट हो मॉडल यूज करपाक लागून एज अ पायलट प्रोजेक्ट हो स्टार्ट करूंक शकता. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत म्हाका दिसता हे सिरियसली घेवन म्हाका दिसता हे जाग्यार घालपाक कित्याक आमकां फुडें जो रोल येतलो हो क्लीन रोल आसतलो आनी हेच्या भितर डुप्लिकेट वोटींग जावपाना आनी इट वील बी अ फ्री एंड फेअर इलेक्शन. तुझे कितले डिलीट जातले? पळय आतां जेन्ना आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयलें ऑलमोस्ट जे डेथ आनी बाकीचे जे आसलेले पळय ते कांय ना म्हणले गेला. म्हाका दिसता 1-2 सुमार नांवां डिलीट जालेली आनी आतां अनमॅप्ड आसा. तेंका ऑलरेडी नोटिसीस सर्व केलेले आसा. म्हाका दिसता ते कायद्या प्रमाणे तेंकां ते APL जावन म्हाका दिसता ते मेळटले. हांवें तो हायलायट केलेलो आसा थंयसर एक कावंटर आसा ताज कावंटर म्हणटा आनी हो ताज कावंटर म्हणटा तो भायलो कोण रणवीर सिंग म्हणून आनी हो थंयसर कावंटर चलयता आनी हेच्यान कितें केलें आमच्या गोंयकारांची टॅक्सी घेता म्हणून हेंचे कडेन एग्रीमेंट सायन केलो 1-1 लाख रुपया घेवन घेतलो सगळ्याक. अशें कांय ना म्हणल्यार 100 टॅक्सी करसून 100 टॅक्सी करसून 1-1 लाख रुपया एमावंट जालो घेतलो. करोडांनी एमावंट त्यांनी घेतलेलो आसा आनी तेज्या उपरांत ताणें आतां तेंची टॅक्सी घेवपाची बंद केला आनी स्वताचो फ्लीट हाडलेलो आसा, स्वताची ओन टॅक्सी हाडलेली आसा आनी त्यो चलयता. तेज्या लागून तो विशय हांवें सिरियसली घेतलेलो आसा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर
सिरियसली घेतलेलो आसा आनी इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा अशें जावचें न्हू तेजे क्रिमिनल केस फायल करपाची FIR फायल करपाची म्हणून सांगलेलें आसा आनी ते जे पुलीस आसा ते आपले एक्शन घेतले